नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव अमर चित्रकथा ह्या बुकांतूल काणी सांगता. संग्रह केलेले क्रिस्टोफर बेरेट्टो हांनी. काणयें नांव देवूची दाता म्हणून. दाता म्हळ्यार संस्कृतान दित्तलो म्हूण अर्थ. एक गांवांतू एक श्रीमंत राय आशिल्लो. तागेलें राज्य श्रीमंत जावन आशिल्लें. भारी चांगरायो ताका एक नांव आशिल्लें. वारा एक दीस म्हळ्यार मंगळार दिवस तागेले राज्याचे आस्थानांत भितर येवन कोणेय सामान्य मनशान येवन प्रजेन येवन तांगेले कश्ट सांगून राया लागीं साय घेवन वचयत आशिल्ले. दुड्ड जाय जाल्यार दुड्ड दिता आशिल्लो, भांगर जाय जाल्यार भांगर दिता आशिल्लो. एके कोणाकय तांगेले कश्ट आयकून थोडे बुद्धीवाद सांगल्यार पावता आशिल्ले. ते पुरा करता आशिल्लो तो. ताका एक नांव आशिल्लें. तागेलें नांव सुत्तमुत्तू राज्यांत पुरा जनाकय गोत आशिल्लें. एक मंगळारा तागेले आसतना भितर दोग जण लागीं राज्याचे जन येताची. दोग जण मनशां. एकलो मंतार, एकलो कृशिकू. तागेले मात्ती बोळ आशिल्ले, थोडे केस पिक्कले आशिल्ले तागेले मात्यारी. आनी एकलो सानप्रायेचे व्यारल मनीस. तांणी येतन राय सांगता, तुमगेले गुर्त ना, कोण तुमी म्हूण म्हणटा. तेन्ना सांगताची, आमी लागीं राज्या दुकान येयलींची राया, तुगेलें नांव आमी आयकलींची, तुगेले थोडे साय जावका आनी तुगेलें राज्य पळोवन भोंवून वचका म्हूण मन जावन आमी आयले. 2 दिसांक राबताचे आमी म्हूण सांगतात. आनी जाय तर तुमकां कसल साय जावका म्हूण निमगीत रायो. तेन्ना तो मंतारो कृशीक सांगता, राया हॅपन जोर हुंवार येवन आमगेले बेळ पुरा नश्ट जावन गेले. तेश देखून भारी कश्टार आसा हांव. येदे म्हाका दुडवा साय जावका म्हूण सांगता. रायू सैनिकाला सांगून ताका दुड्ड दिवश करयता. दोनी चला निमगीता, तुका कसो कश्ट म्हूण निमगीता. म्हाकाय तेंची कश्ट. गांवां हुंवार येयले न्हय, जनाल्या दुड्ड ना, तशें देखून म्हाका व्यारूय जायना, म्हाकाय थोडे दुडवा साय जावका म्हूण सांगता. रायू ताकाय दूड दिता आनी सांगता, तुमी लेखील म्हणके 2 दिसांक राबोवन भोंवून वचची म्हणून तांकां एक छत्राक राबोवच्या विलावर करता. वतना तो मंतार कृशिकू देवू दाता म्हूण सांगून वता. दोनी तो सानप्राये मनीस रायूची दाता, रायान दिल्लेले रायू दाता म्हूण सांगून वता. रायू बद चांगू मनीस जाल्यार त्या दोग जाणांक 2 नमुन्यार सांगतना ताका एक नमुन्या अहंकार येता. हांव दुड्ड दिल्लें हांकां. ताण दोनीच्यान सम सांगले रायू दाता म्हणून. वो कृशीक कसले देवू दाता म्हणटस देवान हांकां दिल्लें, हांव न्हू दिल्लें, हांकां बुद्धी शिकोवपा म्हूण तो लेखता. आनी हेर दिवस तांकां दोगांकय छत्रां दुखून तागेलें आसतना अपयश करयता. आनी तांकां सांगता, आज तुमी हांगा दुखून छत्रां वतना रान्नां वाट जावन वचुका म्हूण सांगता. सुरवेक हें व्यारेलान वचुका. ताणें वचून 2 घंटे नंतर हे कृशिकान वचुका, तेंचे वाटेन तांणी रापचे कडेन वचुका म्हूण सांगता. आनी ताणें सुरवेक विलावरी केला. वच्चे वाटेरी एक थैली भितरी म्हळ्यार एक चिल्लां भितरी थोड्याची रुप्याचे पावल्यो घालून दवरला. तेन्ना त्या सुरवेच मनशां तें मेळका म्हूण तागेलें मन. दोनीच मानतारे तें मेळूनच तेन्ना ताका कळटा कोण दिल्लें म्हणून ताणें लेखिलें. तशीची सांगतना सुरवेक सानप्रायेच्याक ते व्यारेल्याक तशाण वस म्हूण सांगताची. तो वतन लेखता, सम वच्च्या सीदा मार्गस म्हगेले छत्राक रायान कसलें म्हाका रान्नां दुखून वस म्हणलां. भौशा हांगाची पुरा चंदाय पळय म्हूण दिसता, तागेले राज्याची पुरा प्रकृती सौंदर्य पळोवका म्हूण दिसता म्हूण तो सुत्तमुत्तू वैरी पळयता. चंद रूख, पक्षी, प्राणी ते पुरा पळयत तो तागेले छत्रा वचून पावता. ताणी पावून जेतरी आतां मानताऱ्याक तशाण वस म्हूण सांगताची. आतां मानताऱ्या वतनची के काळोख जेतरस तो लेखता. रात्री म्हणटना झाडकोटां दुखून दुसरे जीव, किडे, दिवोड पुरा भायर येताची. पांया जेवा चाबल्यार म्हूण तो एक बड्डी धरतात तांतू. आनी तो गू पळोवन सकल पळोवन वता, वाट पळोवन वता. वैरेनी कसले पळयना तो. सकलची तागेले मार्गू पळोवन रपता. वतन ताका थंय रायान दवरलेली थैली मेळटा. तांतू भितर रुप्या पावली आसची. ताका भारी खूश जाता. तो तागेले छत्रा वता. हेर दिवस रायो तांकां दोगांकय आपयत वपास आस्थानाक. काल तुमी चमकलेले वाटेर कसो जालें तुमकां म्हूण निमगीता.
तेन्ना तो व्यारेल सांगता राया तूं पळयटेल कसल्याक तुगेल तें रान्नाचें पुरा सौंदर्य पळोवचें न्हय तें पळयतर गेलो म्हाका खुशी जाली राया तें पळयतर वचून पावलां हांव म्हूण सांगता. रायाल मन सांज येता तावळ हाका मेळ्ळी वे तें रुप्याय पावल्यो म्हूण तो लेखता. दोनीच्या निमगीता कृषिकाक तूं कसो जाल्लें म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो सांगता राया हांव वतनाच काळोख जातर आशिल्लो न्हय म्हूण हांव सकयल पळोवन वतर आशिल्लो खंयी बिणी दिवोड आनी येतीत म्हणून म्हाका एक थैली मेळ्ळी तातूंत भितर रुप्या पावली आशिल्लींची पण देवू दाता राया म्हाका पळय कसो मेळ्ळी म्हणून तशें हांव खुशेन चमकलो म्हूण सांगता. राया बेजार जाता छे कसो जाल्ली हें वपास एक प्रयत्न करता म्हूण सांगून तो सांगता म्हणटारे सांगता वस तूं तुगेले छत्रा वस म्हूण सांगून व्यारेल्या सांगता तूं राब म्हूण सांगता. आनी ताका सांगता तुका कांय मेळ्ळी न्हय तशें देखून तुका हांव कसलेय पुणेक दिता म्हूण सांगता. आनी तागेले सैनिका कडेन व्हड एक दूद हाडयता आनी ताणें सुरवेक सैनिका सांगला त्या दुद्या भितरी भांगऱ्या पावली घालून ताका दिवका म्हणून. तशीची तें दिता ताका आनी सांगता पळय त्या मांताऱ्याक रुप्या पावली मेळ्ळींची तुका कांय मेळ्ळी न्हय तशें जेवण तुका हें दिता हाजेन तुका थोडे दीस खावच्या मेळटलें म्हूण सांगता. हो तें घेवन वता वत वाटेर तो लेखता कसो दिल्ला म्हाका हें रायान येद्दोड एक दूद दे हेंचे खावन बसवें हांव केन्नाय. भविष्य रायो हांव व्यारेल म्हूण गोतच न्हय म्हगेली बुद्वंतकाय परिक्षा करतस दिसता हांव कशें व्यार करता म्हूण पळयत दिसतो म्हूण सांगता. आनी एक रांदयकाय विकतल मनशाल्या वचून सांगता हें व्हड दूद दे तूं घेतवे म्हगे लागीं म्हाका 20 तांब्या पावली दी म्हूण सांगता. तेन्ना तो मनीस सांगता कसले 20 तांब्या पावली एक दुद्याक 5 दिता हांव तुका कसो तूं रुप्या घाट्टेल्या विकूक म्हूण सांगता. जायत 5 जाल्यार 5 म्हूण सांगून हें दुद्दे तो ताका विकता आनी 5 तांब्या पावली घेवन तागेले छत्रा वता. हेर दीस सकाळीं उपास रायो तांकां दोगांकय आसतना आपयता. काली कसो जाली म्हूण म्हाका सांगयाची म्हूण सांगता. तेन्ना तो व्यारेल सांगता राया तूं म्हाका परिक्षा करूं दिल्लें न्हू तें दुद्दे म्हाका कळ्ळें हांव वचून ताजेन व्यार केलो म्हाका 5 तांब्या पावली मेळ्ळी म्हूण सांगता. राया बेजार दिसता म्हणते रे निमगीता तुका कसो जाल्लें म्हूण सांगता. राया हांव रांदप करूं म्हूण रांदयकाय हाडू गेलो एक मनशाल्या चमकलो. तेन्ना तो म्हणालो म्हगेले एक व्हड दूद दिकूच तर आसता तो देखून किडी भायर येता तसची तुका जाय जाल्यार धर्मावर म्हूण सांगलें ताणें. हांव म्हाका जाय जाल्यार रांदयकाय घेतली आनी तें दूद घेवन घरा आयलो. छत्राक हांव लेखलें धोड दूद येद्दोळ पळय न्ही हांत आशिल्ली बी पुरा ओरनू गांवां ओरनू म्हगेल्या गाद्यांक घाल्या म्हूण लेखून हांव तें हाडलें. तें कुडकोन पळयल्यार राया तांतू भितर भांगरां पावली आशिल्लींची. देवू दाता राया देवू दाता म्हाका कसो दिवयल पळय देवान म्हूण सांगता. आतां रायाक मना येता हांव कितले प्रयत्न केले कोणाक कसो मेळका की तेंची मेळटरस. ताणें सांगची सम देवू दाता कोणाक कसो मेळका कसो जावका हें पुरा देवाल इच्छा. हांव खाली एक निमित्त मात्र देवू मेगेलकरान सकळांकय जाय जाल्यार दिवयतस म्हूण तो मना लेखता तागेलो हंकार वता. चेडवानो काणी कशी लागली? अनेक वरांतू नव काणये ओटोट मेळया. नमस्कार.